सगळी उभी राहूया आणि मिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावुया. A9 देवा मोगाक गायात, पान 4, A9 पेज 4. सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेले लॉरेन्स डिसोजा देवान आपणा सुशी आपण आल्यार दोन वर्सां पडटात. कसलें पातोक आसा जाल्यार देवान बगसून सर्गीचे राजपाव करूंक मागुया. तशेंच मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समजता मेवी डिसोजा, असेसिया लेमोस, लिडिया फेर्नांदीस, एथन डायस, एल्मोरियन फेर्नांदीस हे भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. वयताले ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. एलायस पेरेरा, फ्रांसीस एन सेंड्रा, जुस्टिन लोबो, पास्क्वाल एन सिलिया, एलोशियस एन स्टेफी, सावियो एन एबर्लिन, वेनिसा डायस, हेनरी फेर्नांदीस, केविन एन रुमिला, डॉनिक्स एन एलिसन सिल्वेरा. साबिरमांची भेट आयच्या दिसाक ह्या कुटुंबांत जाता. अल्फा अल्फोन्सो, रेजिना लुईस, मारियन फेर्नांदीस, मारिया कार्वालो, जुआव एन सिसिल फेर्नांदीस, पेद्रो विन्सेंट फेर्नांदीस, जोएल फेर्नांदीस, विली डायस. साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना केद भाशेन साबिरमांचे विनवणेन ह्या कुटुंबांक देवाचो मोग, शांती, कुशलकाय, बरेपण फावो जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हजी बहीण बानू, ही भेट आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेली मोगाची आनी पिकोडीची जावं पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून देवाचे काकुतीक कुलो मारून सगळी बराबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपूत भितर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बोबडपराध. हे बसत भाग्योन सुद्दां सांकवार मारेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपूत भितर देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोम्या प्रार्थूया. थोडोसो वेळ विसरून तुमचे कासकी ते सांग तेव्हा आमकां दवरात.
देव आमचे बाप्पा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं कोत्ताय जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूं आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूं बळेपणान आमकां फाव कर आनी हो दीस संवसारान सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर हे मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या पणान जियेत्या राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. भाग्यवन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटीची सुरवात. आमच्या सोडवणारा देवाच्या आनी आमचो बोरवासो जावन आसलोल्या जेजू क्रिस्ताच्या हुकुमान त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जावन हांव पावलू भावार्था वरवीं म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिमोथाक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता कोडची कृपा काकलूत आनी शांती तुका मेळूं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव आर्गां दितां कित्याक ताणें म्हाका धीर बोळ दिलें आनी म्हाका खात्रेचो म्हूण दवरून आपले सेवेक नेमून काडलो. जेजूची हांवें आदीं निंदा केल्ली ताका धुमाळो दिल्लो आनी ताका अपमान केल्ले. अशें आसतना देवाची काकलूत हांवें जोडली कित्याक म्हाका भावार्थ नासलो तेन्ना हांवें नोकलो जावन तशें केलें आनी जेजू क्रिस्ता सोवें आमच्या सोम्याची कृपा म्हजेर उफालून आयली. भावार्थाची आनी मोगाची बोरती. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज म्हणुया. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र म्हजें दारजोणें तुजेच आदी राखून दवरलाय. जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूत दिता देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता बूत दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव केदींच हालोना. जबाब सर्वेस्परा तुजें म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सगळीं उबीं रावया. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, Sorvespora, zoi, Sorvespora, zoi, Sorvespora. सोम्या तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, Sorvespora, zoi, Sorvespora, zoi, Sorvespora. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. Tuce sobeasu. Lugar morém Jesu Cristo te subo botoman. Morima tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली. एका
कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोंडात पडचे ना. शीस आपल्या गुरू परस व्हरतो न्हय. शिकून पूण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय? आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिसची पडना? आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूं आरे बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिसची पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे पळय मानू एक ओस्तोरी आसली आनी तिचो घरकार आसलो. आनी जेन्ना ती सकाळीं उठ्ठाली तांची नेबर आसली. ती नेबर कपडे सुकोवंक घालताली. आनी सकाळीं उठली म्हणटच ही ओस्तोरी आपल्या जनेलांतल्यान जे शेजारी कपडे घाल्यात ते पळयताली. आनी आपल्या घरकाराक म्हणटाली, पळय ती शेजारी आसा कपडे धुता पूण तिका धुवपाक पडनात. तिचे कपडे सदांच मेळे आसतात. तिचे कपडे सदांच मेळे आसतात. आनी के मोगाची भयण मानून 2 दिसा घडटाली. सकाळीं उठली म्हणटच ही ओस्तोरी जनेलांतल्यान पळयताली कपड्याचे शेजाऱ्यान घातले ते. आनी घरकाराक म्हणटाली तांचे कपडे मेळे आसात. घरकार तिका जाप काडिनासलो. कित्याक घरकारान तरी कितें म्हणलें जाल्यार ती ताचेर रोखडी चाळवताली. पूण एक दिसाक सोसूंक जायना तें पळोवन घरकार म्हणटा, बायले म्हजे भायर वच आनीक जे भायल्यान आमच्या जनेलाक चिकोल आसा तो पयलो पुसून काड आनी मागीर तुका निवळ दिसची पडटली. म्हजे भयण मानू, आयज आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर जर नदर मारली जाल्यार गरज आसा आनी हाजी दोनूय वाचपाक आमकां आदार दितात. आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत जे अस्कोते आसा, आमच्या जिवितांत जे उणेपण आसा तें पयलें नियाळूंक आनीक सुदरावंक. आयचें पयलें वाचप भाग्योंत पावलून तिमोथाक बरयलेलें पयलें चिटी वयलें वाचप. थंयसर म्हज भयण मानू भाग्योंत पावलू देवाक दिनवासतान वाकणटा. आनी कित्याक पासत तो म्हणटा, हांव एक पावटी जेजूची हांवें आदी निंदा केल्ली, ताका दुमाळो दिलो आनी ताका अपमान केलो. पूण आतां म्हणटा देवान आपलें जिवीत बदल्लें. देवाची काकलूत हांवें अणभवली. भावार्थान आतां वाडला आनीक मोगान ताचें हांव भरलां. आनी देखूनच म्हजी भयण मानू, देवान आपल्या जिवितांत ही नवसोन्य हाडली, बरेपण हाडलें देखून तो देवाक दिनवासता आनी वाकणटा. आमच्या जिवितांत म्हजी भयण मानू ही देवाची नवसोन्य आनी बरेपण येतलें जाल्यार आमी देवाक आमचें जिवीत उक्तें करूंक गरजेचें. आमचें मन आनी काळीज देवाक आयतें करूंक गरजेचें. देवाक हात लावंक दिवंक गरजेचो. कित्याक आमी जाणा भाग्योंत पावलू जो क्रिस्तांवांक पिडापेट दितालो, जो जेजूक अपमान कोत्तालो, जेजून एक पावटी ताका हात लायतोच ताचें जिवीत बदल्लें. जेजूक तो परगटूंक लागलो आनीक भावार्थान आनीक मोगान तो वाडलो. आनी आमी म्हजी भयण मानू आमच्या जिवितांत जेन्ना ही नवसोन्य हाडूं, बरेपण हाडूं, जेजूक आमी हात लावंक दितले तेन्ना आमी 2 दिसाक भावार्थान वाडटले, देवाच्या मोगान भरतले. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना जेजू सांगता, तुज्या भावाच्या दोळ्यांत जी किसोर आसा आनी तुज्या दोळ्यांत जी पाटी आसा ती पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांत जे किसोर आसा तें काडूंक तुका सोंपें जातलें. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत म्हजी भयण मानू कसली ना कसली अस्कोतें आसा, कितें ना कितें उणेपण आसा, कसलें ना कसलें पातक आसा. आमी जण एकल्यान पयलीं आमच्या जिवितांत जें अस्कोतें आसा ताचेर जैत भरूंक गरजेचें. आनी जितली म्हजी भयण मानू आमच्या जिवितांत आमी पयलें बरेपण हाडूंक वावुरतलें तेन्ना दुबाव बिणें आमकां सोंपें जातलें दुसऱ्याच्या जिवितांत हें बरेपण हाडूंक. एक एक पावटी आमकां दुसऱ्याक सांगचें पडचें ना,
पूण आमच्योच कोरण्यो आमचें जिवीत तांकां देखीचें जातलें आनी केद भाशेन हें आमच्या कुटुंबांत घडोवंक गरजेचें नाजाल्यार एक एक पावटी आमी सदांच नाजाल्यार पळयता दुसरो कितें करता दुसऱ्याच्या जिवितांत कितें घडटा दुसरो पयसो चुकता दुसरो कसलो पातक करता मातशें पळय न्हू तें पळयचे आदीं पयलें आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांत आमी कितें घडटा तें पळोवया आनी हे भाशेन आमचें जिवीत आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत निठार करूंक पावया आनी हें आमी कोत्तले तेन्ना दुबाविणें भावार्थान आमी वाडटले आनीक देवाच्या मोगान आमचें जिवीत भरतलें आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक पावतल्यो तो रिस्क करपाक हेंच बोड आमकां जण एकल्याक मागुया भिडून एक गायन गावया सी 30 तुकाच बापा 5:40 सी 38 पेज 44 तुकाच बापा सोर्वोचे पिता तुका हे गाणे तुकाच बापा सोर्वोचे तुझे से पकाशे Noche vaige swigal pora doshi tu zamoivo volgor koru shukobo sabraliu sormoche pita tuka egane tuka svota sormoche tuce se kolkashemi म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सुर पुदबिदार देव बाप्पाक मानता तुसलें सावमूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या रक्या पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्प मानून घेऊ देव आमचे बाप्पा तूं कोरे भक्तीची आनी शांतीची इत्सो तुज्या मोहिमेक फावतो मन आमी दीस सकून आनी पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी मागता ज्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सभ्यास आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक तीन वासूया वय वर्ष आम्ही करून खावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोतपेतन सासनाचे देव सोर कांय सोदताय ज्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरपता जिव्या बाबट्टान ताचें पुनर्जन पणफर करता तेर बरोबरच्यान ताचे मोहिमेवंत येण्याक वतरेता ते कोदा देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मरण सोंसुंकेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त केयात आनी कायात हे म्हजे कूड तुमचे पासो समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणेक कोऱ्याचें रगत पातकांच्या बॉक्सार मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते भारवतले हे म्हज्या उगड्यासाक करात
बावटाचो गुड परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन बना पूर्वी तुवे आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वोच्च कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आरोग्य शेवतोले आमी समजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप आमच्या गोळी बापा, सिबा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोवळी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभर सोदू मेळ्ळे ती आमच्या गोच्यांची, आमच्या बाबा भयणांची, इश्ट मित्रांची काकूट कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्म दिता भाग्यो जुजे वाच सामगे आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाडोली. तांच्या संगताक तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगातात त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हजे बरी मानू आमी सगल्यो असो सो ऑलवेज रिमेंबर द सेल्फ एग्जामिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेल्फ एग्जामिनेशन आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करूं आनी जेन्ना हांव म्हज्या जिविताचेर नियाळ करून हांव मानून घेतलो हांवें वीक म्हूण म्हज्या जिवितांत अस्कोते आसात म्हूण तेन्ना म्हाका सोंपें जातलें दुसऱ्याकूय समजून घेवंक आनी दुसऱ्याकूय गायड करूंक आनी दुसऱ्याकूय आदार दिवंक. तर म्हजे भयण मानू ही करपा आमकां मागुया की आमच्यो अस्कोतायो आमी समजून घेवंक आनीक मानून घेवंक आनी त्यो निटायर हाडूंक आनी हे भाशेन दुसऱ्याकूय आमी आदाराची जावंक. जेजून शुक्र प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणणे पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या कोण्या जिवितां सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरभरसोन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्तात्म्याच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबीच्या बावाटाचेर दिसकात आनी जो कशे परम तिका शांती दी आनी तूं सुका एकवटान सांबाळ. जियेते राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेका मोगान जिवची शांती दिया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमेवच्या वेळार आमी गायन गावुया आमचे मुदल्या कोणाक D1 5:47 D1 page 47. आमचे मुदल्या कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुगो सौगेलो आमचे मुदल्या कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुगो सौगेलो आमचो आत्मो दानेलो देवाक दानेलो आमचे काळीज उतरता देवाक देता आमचो आत्मो दानेलो देवाक दानेलो आमचे काळीज उतरता देवाक देता शीतळ उदक व्हांवता गोसलोशा तान बागोच्या नवो जीव दिवच्या शीतळ उदक व्हांवता गोसलोशा तान बागोच्या नवो जीव दिवच्या आमचो आत्मो दानेलो देवाक दानेलो आमचे काळीज उतरता देवाक देता आमचो आत्मो दानेलो देवाक दानेलो आमचे काळीज उतरता देवाक देता प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा तुवें एका कृतीन आमकां दिल्लें जीवचें मास रुगोत आमच्या पिडे सोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिव आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक वाडय मागता तुज्या पुता जीवचें नांव बी आमेन. सर्विसपूर तुमची सव्य आसूं तुमचे सव्या सर पुदबेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया E10 सर्वेस्वराक आर्गां दियात 502 E10 page 82. सर्वेस्वराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दियात सर्वेस्वराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दियात एकाच वावरदार आमी चलच्या आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या आपणा सारकेली आमी वाडच्या